पॅरा टिचर्साचे पाशें सोंपलें. आतां खंय ती आंदोलन खर करतली. बायलो म्हणल्यार कितें तें सरकाराक दाखयतलीं. बायलांक गृहीत धरची न्ही म्हूण 101 पॅरा टिचर्सांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या. 2 म्हयने जालीं ती पणजे आझाद मैदान आनी पर्वरे धरण्याक बसतात. कोणूच तांकां केअर काडिना. सेवेंत नियमीत करची म्हूण तांची मागणी. पॅरा टीचर गेल्ल्या 2 महिने झाले आम्ही रस्त्यार आसा. पयलीं आझाद मैदानाचे केले, थोडे दीस आम्ही सेक्रेटरीएट केले आणि नंतर आम्ही परत्यान कितें सीएमान सांगतरी आम्ही परत्यान आझाद मैदानाचेर गेली. तरी आसतना अजून मेरेन सीएमान आमकां रिटर्न अशें कांयच आश्वासन दिवना. हेच सांगपाक सोदता हांव सीएमाक की सरकाराक सांगपाक सोदता की आमी टिचर बायलो जाल म्हणून कांय जालें ना. आमी बायलो बी कितें तरी करून दाखोवपाक शकता. हें हांव सीएमाक सांगूंक शकता की इतलेंच की बायलो ही एक आवयली चेडू जावन आसा, एक भावाली आणि भयणीले भयण जावन आसा, तशेंच एक घोवाली बायल, एक भुरग्याली आवय आणि जायती आमची अशी करून आमचे कडेन आमचे कडेन हें आसा. तरी आसतना हांव सांगता की जर आमचें हें काम बेगिनातले बेगीन जायना जाल्यार आमी हेच्याकी तीव्र आंदोलन करून सरकाराक दाखोवन दितली की आमी बायलो म्हणजे कितें, बायलो म्हणजे फकाणां न्हू. हे आमी दाखोवन दितले सरकाराक की आमी कितें आसा ते बायलो. हेच हांव सरकाराक सांगूंक सोदता. जोपर्यंत आमकां आन्सर अजून मेरेन रिटर्न आन्सर मेळना तोपर्यंत आमी हालची ना आणि आमगेलें आंदोलन तीव्र करतली. पॅरा टीचर्स असोसिएशन मार्फत ही जी आमची शिक्षिका आसा, 91 शिक्षिका फाटली 2 महिने जवळ जवळ आपल्या रास्त आणि न्याय मागण्यासाठी रस्त्याचेर येवन हांगासर डेमॉन्स्ट्रेशन्स करता. ह्या संदर्भान जे आंदोलन जे आसा ते आतापर्यंत आम्ही शांतताप्रिय मार्गान त्याचे हे प्रश्न हांव हांगासर आसा ते काम पॅरा टीचर्स असोसिएशनाचे हांव नेतृत्व करता. पास्ट प्रेसिडेंट्स आर इन फेवर ऑफ रिझोल्यूशन ऑफ दॅट डिमांड्स. हे सगळ्या पार्श्वभूमीचेर आम्ही सरकाराकडे मागता या कामगारांक जाता तितले बेगीन न्याय दिवचो. आयटीची पहिली बस गोंयाक चुकली खरी, दुसरी बस नेटान वतली म्हूण मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला. आयटीच्यो बऱ्यो बऱ्यो कंपनी हाडून वर्स 1.5 वर्स भितर जॉब तयार करतले म्हूण तो मिडिया कडेन उलयलो. गोंयच्यान वर्साक 1,500 आयटीचे भुरगे भायर वतात. ती ब्रेन ड्रेन थांबोवपाचेर सरकार सिरियस विचार करता. आयटी क्षेत्रांत बस चुकली अशें जे चित्र गोंया बद्दल जाल्लें ती आमी पहिली बस चुकली ही गोष्ट खरी आसा. पूण दुसरी बस आमी घेवन दुसऱ्या बशीची स्पीडूय बरी वाडोवपाचें आमी तयारेन आसात. खूब म्हणजे दर वर्सा गोंयच्यान सादारण 1,500 डिग्री होल्डर्स आनी डिप्लोमा होल्डर्स हेंकां हे गोंय सोडून भायर वतात. बेंगलोर वतात, हैदराबाद वतात, पुणे वतात. कंटिन्यूज हांगासरले जे हुशार आनी टॅलंट आसा हे गोंयच्यान ब्रेन ड्रेन जावप का कितें आनी गोंय मागीर कोणाक ट्युरिस्टांक आनी आमकां गोंयकार सिनियर सिटीजनांक कितें आजोबांक अशें जावचें न्हय. म्हणून लेट जालां हें आमकां कळटा, पूण सरकार खूब सिरियस आसा ह्या विशयाचेर. आमचो चीफ सेक्रेटरीन मनार घेतलेले आसात गोश्टी. जो आयटी डायरेक्टर आसा ताणें फ्रॉम बिगिनींग इटसेल्फ, फ्रॉम द टायम आय हॅड इंट्रस्टेड हिम द जॉब, ही हॅज बीन डुईंग अ वंडरफूल जॉब इन दीस फील्ड. 1.5 वर्सांत सादारणपणे जॉबांची क्रिएशन थंय सुरू जातलें. बऱ्यो कंपनी येवच्यो. गोंयांत ट्युरिस्टांचेर बऱ्या वायट प्रसंगाचो गोंयचे ट्युरिजमाचेर परिणाम जाता. असले केशीचे बाबतींत गृह खातें जाय तशें काम करिना म्हूण पर्यटन मंत्री पर्वळेकार उलयला. पाट्यावेले पयले मल्टी लेवल कार पार्किंग प्रकल्पाची पळोवणी केल्या उपरांत तो मिडिया कडेन उलयलो. कितलो तेंपूच आडकल्ले ह्या प्रकल्पाचें नव मायाक उक्तावण जाता. गोंयासारकेल्या टुरिस्ट राज्यांत पर्यटकांचेर अत्याचार परवडपाचे ना. गोयचे गृह खाते असले बाबतीत जाय तशें काम करिना म्हणून पर्यटन मंत्री पर्वळेकार मिडिया कडेन उलयला.
पूण कशें आहा काय निमाणें जो आमचो होम होम हें आसा खातें आसा ह्या होम खात्यान निमाणें तिचें हें करप न्ही डेफिनेटली नांव आमचें खराब जाता हितूर मातूय दुबाव ना पूण हे असले इन्सिडंट जावं उपकारना हें म्हाका दिसता पूण एखादो अनवॉन्टेड इन्सिडंट जेन्ना जाता वो दाटून कोण करिना जाता घडटा आनी हो घडल्या नंतर म्हाका दिसता आमचें होम डिपार्टमेंट जें आसा होम डिपार्टमेंटान तितकें सतर्क रावपाची गरज आसा सर्टन केसीस ते रिलक्टंट आसता पूण कांय गोश्टीन जर रिलक्टंट आहा जाल्यार तेंचेरूय बडी मारपाची गरज आसा आनी ती सरकार म्हणून म्हाजी जबाबदारी एज अ टुरिजम मिनिस्टर म्हणून हांवूय नोट धाडून तेंचेर बडी मारपाचो प्रयत्न करता. पाट्यावेल्या पार्किंग प्लाझाक निमणे उक्तावणाक मुहूर्त मेळ्ळासो दिसता. सांता मोनिका जेटी कडेन उबारिल्ल्या मल्टी लेवल कार पार्किंगाचे उक्तावण खंय 9 मायाक करतले. थंय एका वेळार 550 गाडयो पार्क करूं येतात. प्रकल्पाची पळोवणी केल्या उपरांत पर्वळेकार उलयलो. हो प्रोजेक्ट आमच्या SPV सेलान गेले सातत्यान 1-2.5 वर्सां काम करून सादारणशे 45 कोटीचो खर्च करून गोंयांतलो पयलो मल्टी लेवल कार पार्किंग हो ह्या स्टेटीक दिल्लो आसा. 485 कार एट अ टायम आनी वयलो फ्लोर जर आमी युटिलायज केलो जाल्यार सादारणपणे 550 गाडयो. असले प्रोजेक्ट कुळमुटी बांदचे, अंजुना बांदचे आनी पयलीं कोलवा बांदचे अशें म्हणून टुरिजम खात्याचें एक मनोदय आसा. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार. मडगांवां भाड्याक रावतल्यान घर मालकांकूच आपले आवय बापूय केले. आपलें नांव बदलून बोगस जल्म दाखलो करून जाणट्या जोडप्याक नाडपाचो यत्न केला म्हूण फेर्नांदीस जोडपें बोवाळ मारता. तांणी प्रकरण मडगांव पालिके कडेन पावयलां. पालिकेन एकाच मनशाक 2 जल्म दाखले कशे दिले काय म्हूण तांचो प्रस्न. पालिका खंय चवकशी करतली. फाटल्यान कोण भाड्यान रावताय तेमी घोव आनी बायल रावताली तेम कितें केलें म्हणल्यार तें कोण आसता तेम कितें केलें म्हणल्यार तेजें बर्थ सर्टिफिकेट गेली ओ पाय आनी ही माय म्हूण ते गेले तेंचे प्रूफ घेयले नाय ना डॉक्युमेंट घेयले नाय. आमी इन्क्वायरी करता जाल्यार ती बायले कडेन 2 बर्थ सर्टिफिकेट आहाय आनी त्यो जाल्यार मडगांव मुन्सिपालिटीन दिल्याय आनी त्या टायमार 2 बर्थ सर्टिफिकेट दिल्याय त्यो 1 वर्सा 2 दिले आनी 3 म्हयने सोड आनी 3 म्हयने गॅप घेयला आनी दुसरी बर्थ सर्टिफिकेट केल्या तेंच्या नांवाचेर. आमी 4 म्हयने जाले 5 म्हयने जाले ती भोंवताय सगळ्याक हें कॅन्सल करपाक पूण कोणें कांय केलें ना. 1 म्हयनो जालो सगळे कडेन तेमी दिलां. RTO दिकून तेणें लायसन्स काडला आनी हेंच्या नांवाचेर हेगे घराचेर रेणुका शिवाजी तुळशीदास तुळशीदास बायच नांव मायच नांव ललिता शिवाजी तुळशीदास ही म्युन्सिपालिटीक दिला. दुसरी कितें दिल्या आनी हेच्या नांवाचेर दिली ती रीता फेर्नांडीस नेम ऑफ मदर मारिया फेर्नांडीस नेम ऑफ फादर आगस्टीन फेर्नांडीस. रेणुका शिवाजी तहसीलदार ह्या महिलेन नाव चेंज करून तांचे घर तांचे घराच्या वयल्यान लायसन्स आनी ड्रायव्हिंग लायसन्स पासपोर्ट करपाचे बँक पासपोर्ट सगळें हे तांणी करून घेतलां. हें तांचें इन्वेस्टिगेशन कर म्हणून सांगलां. आमकां एप्लाय करतकच आमी इन्वेस्टिगेशन करतले एंड आय वील सी दॅट thorough action has been taken and I feel that my staff must have not done it intentionally because they have planned it so nicely and I deny that intentional things are done here because after 2-3 days only we signed so many certificates per day that we don't know what we have signed last week. Sometimes so many certificates and birth certificates, especially during January, February, March admission time. Here we signed 600 to 700 per day certificates. Yeah, if required we will lodge because they have duped us also. No, they have आमकांय फटयले तांणी. So आमी बी करू शकतले तांच्या Yes. We first instance if we found that it is wrong, we will withdraw the certificates. घेऊ एक विराम.